कालो करपाची प्रथा म्हणजे कालो करपाची जी स्टायल आशिल्ली ती मातशी वेगळी आशिल्ली. गोंयच्या प्राचीन काळांत म्हणजे गोंयच्या प्राचीन देवळांनी स्टेज नासताल्यो, स्टेजी नंतर आयल्या. कालो हो मुळांत देवळाच्या सभामंडपांतूच करताले. सभामंडपाचो जो मदलो भाग आसा थंय कालो करताले. तांची पात्रां जी आसा दोनी सायडींनी म्हणजे सभामंडपाच्या ऑपोजीट एक्झीट आनी एंट्री करताले. सभामंडपाच्या दोनी बाजूंनी लोक बसताले. अशें कालो करपाची प्रथा दक्षिण गोंयांत अजुनूय कांय ठिकाणी आसा. पैंगीणचे नारायणाच्या देवळान तशेंच विजयदुर्गा फोंडा हे देवळांनी अशे काले अजुनूय करतात, जे कडेन स्टेज अजून पर्यंत वापरनात. काल्याच्या सुरवातीचे जे पात्र आसा ताका कुड्डू माती अशें नांव पडलां. ही दोन पात्रां असतात, ती भोवतेक दोनी बाजूंनी ऑपोजीट दिशेन येतात. कुड्डू माती हें कित्याक पडलें हाचे विशीं कांय जाणकारांची आमी मतां जाणून घेतली. दिवटीधर मृदंग हरिदास अशें करून त्या मांडार म्हणजे सभा मंडपा येतात आणि गजाननाचें स्तवन केलें तर गजानन येतात आनी थंय त्याचे ब्राह्मण येतात. थंय ताचे पयलें एक विदुशकाचो एक थोडोसो हें आसता. तेंचें हें करतना पयलीं ते कुड्ड नाचे म्हणटाले का त्याची अपभ्रंशान कुड्ड माकी म्हणटात. ते कुड्डी दोग घेवन थंय नाचू लागतात. एक ती वातावरण तयार जावचें, लोक उत्सुकतेन थंय त्या कार्यक्रमा कडेन एट्रॅक्ट जावचे ह्या खातीर तेजी वेवस्था केल्ली आसा. ते नाचून हांगा लोकांक एट्रॅक्ट करतात आनी लोक त्या एक त्या मुडाक वतात. देवळाच्या समोर जो भाग आसा थंय सुत्रधार रावतालो. त्या सुत्रधारा म्हऱ्यान म्युझिशियन आसताले म्हणजे वाजोवपी आसताले. ताळ, मृदंग किंवा कांय पेटी बी वाजयताले. सुरवातीक जो भाग आसा इंट्रोडक्शन म्हणटात आमी ते एका विशिश्ट म्युजीक म्हणजे एका विशिश्ट तालार करताले. ताका धुमाळी म्हणटाले. ही धुमाळी वाजोवपाची प्रथा आज जवळ जवळ पडल्या, कित्याक हे वाजोवपाचे जे जाणकार आशिल्ले ते आज अस्तित्वांत, ते आज हयात ना. कुड्डू माती किंवा कुड्डू नाचे हे क्लावन जे आमी म्हणटात तसोच एक प्राचीन प्रकार आशिल्लो. ताची वेगळी आसताली म्हणजे वेडी वांकडी आसताली आनी ते लांकडी घालून नाच करताले. कुड्डू नाची किंवा कुड्डू ही दोन पात्रां येना फुडें मागीर दुसरें पात्र येतालें ते गणपतीचें स्तवन केल्लें वतालें. अनेक म्हणजे आमी जशें विजयदुर्गा केरी हे भागांत आमी पळयता, जे कडेन विजयदुर्गेचें देवूळ आसा आज फोंड्या, ते गणपती बरोबर रिद्धी आनी सिद्धी हाडपाची प्रथा आशिल्ली. आज कालो जो आमी म्हणटात तो गणपती रिद्धी आनी सिद्धी ह्या पुरतोच कलांनी सीमीत उरला. पैंगीण काल्यांत किंवा मल्लिकार्जुनाच्या काल्यांत श्रीस्थळ जो त्या काल्यांत फक्त गणपती येतात. हे गणपती बरोबर दोन भट येतात आनी हे दोनी भट म्हणजे ते टायमाचो एक सोशल सोसायटी आशिल्ली आनी कशें मिसगायड करताले हाची आमकां एक झलक पळोवपाक मेळटा. ताजे नंतर ताजे करेक्शन्स सुदार करता, कितें खरें आनी कितें वायट हे ते सुत्र आपल्या एक्शनांतल्यान तांकां करता. सुरवातीक आणि त्या वेळार दोन मृदंग येवन सबंद धुमाळी, त्याची जुगलबंदी, त्याची लयकारी अशी पयलीं सादर केल्ली वताले. आज ते हळूहळू दुरापास जाला. ते मृदंग वाजोवप्यांक गांवांत कोण ना. एक गोश्ट आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा की हे काल्याची जी पात्रां आशिल्लीं तातूंत एक्सक्लुजिवली फक्त दादलेच काम करताले. हांगा बायलांक काम करपाची परवानगी नासताली. ताचें कारण कितें हें आमकां खबर ना. काल्यांत आमकां एक दोन बायलांची पात्रां मेळटात पूण ते दादलेच करताले.
गणपतीचें स्तवन जायना फुडें, गणपतीची पुजा जायना फुडें मागीर जें एक पात्र येतालें ताका म्हातारी अशें म्हणटात. हें म्हातारीचें पात्र फक्त आमकां पुणें ह्या गांवांतूच दिश्टी पडटा. तशें हांवें पयलीं तुमकां सांगलां की प्रत्येक गांवा प्रमाणेच हे काल्यांतली पात्रांचो थोडोफार बदल जालाच. म्हातारी जी आसा ती कोण एक्झॅक्टली ती आमकां खबर ना. ती सभा मंडपांत येता आनी आपल्या पुतपाक ती येता आनी थंय जे 2 भट आसतात ताका सांगता तिका ते गायड करतात की ताका पूत कसो तरेन मेळटलो तो. निमाणी ती म्हातारी भटांक फसून वता. आमकां अनेक ठिकाणी अशें दिसून आयलां की हे काल्याची जी पात्रां आसात ताका आमकां एक तरी सिक्वेन्स कळना की एका फाटल्यान एक कित्याक तो येता हेंय कळना. असो क्वेश्चन मार्क उरता वेदर ही पात्रां खंय तरी आमी विसरल्यात काय ही काल्याची मदलो जो भाग आसा तो अवॉयड केल्लो गेला. आणि तो जो ज्या जाग्यार ती जाता ताका मांड म्हणटाले, ज्या जाग्यार तो काल जाता ताका मांड म्हणटाले. आणि ताजे खातीर त्या मांडाक एक मान आसतालो. एक हरदास म्हण आसा, आज म्हणजे आमी सादर केले हरदास म्हण आसतालो. त्या हरिदासान थंय येवन पयले गणेशाची स्तवनां, सरस्वतीची स्तवनां अशी करप आसतात. तरी कोण तर तुम्ही सांगा. आम्ही जातीचे ब्राह्मण, आमच्या दायरे मुसलमान, आम्ही स्नान संध्या सोडून दिली, आम्ही किताची संगत झाली. प्राचीन काळात आमच्या देवळांच्या सभामंडपाची रचनाय तशी आसताली. असो एक प्रश्न पडटा की ते आमच्या जाणटेल्यांनी हे काल करपा खातीरूच हे सभामंडपाची रचना केल्ली काय. की आजकाल तुमी पळयतात मॉडर्न देवळांनी अशे पारंपारीक सभामंडप आमकां खंयच दिश्टी पडनात. काल्यांतली जी अनेक पात्रां त्या पात्रां भितर आमकां कनेक्शन कांय दिश्टी पडना. तरी सुद्दां ही पात्रां किंवा हे पात्रां इंट्रोड्यूस करपाची जी स्टायल आशिल्ली ती खास करून त्या सुतारा कडेनच आसताली. आनी त्या सुताराक हरदास म्हणटाले. ह्या सुत्रधाराचो वेश पारंपारीकूच आसतालो. कालांतरान ह्या सुत्रधाराचे वेशांत बी अनेक कडांनी बदल जायत गेलो. कांय ठिकाणी हांगा महाराष्ट्रीयन स्टायल म्हणजे मराठा स्टायल टोपयो किंवा मराठा स्टायल ते बी येवपाक लागल्यो. कांय ठिकाणी हे फक्त कुर्ता म्हणजे सद आनी पुडव्याचेरूच करताले. हे सुत्रधार किंवा हे जे जे बदल जाल्यात ते कित्याक लागून जाल्यात हाजो प्रश्न आमकां अजुनूय मनांत पडटा. पयलींचे जो काल आशिल्लो तातूंत आमी बदल करत हाडलो. जशें जशें समाज बदलता, समाजाची अभिरुची बदलता, तशें तातूंत बदल करपा जाय जाल्यार तें टिकूंक शकता. आनी ना जर जायत जाल्यार खंयचीच गोश्ट टिकूंक शकना. जशी जशी हें बदलत वता परिस्थिती त्या त्या प्रमाणे पयलींची कात सोडून नवीन कात त्या हांणी घेवची पडटा.
पूण गाब मात ताचो उरचो पडटा नाल्यार ती लोककला किंवा सांस्कृतीक हें ताजी उरना ना तें उरना. काल्यांतली आनीक पात्रां आसात. ह्या पात्रांची वळख आनी तांचो इतिहास किंवा तांचें इंट्रोडक्शन आमी आमच्या फुडल्या एपिसोडांत तुमकां दाखयतले. तुमचे सजेशन्स हो कालो कसो तुमकां लागलो किंवा हो एपिसोड तुमकां कसो लागलो आमकां हे ईमेल पत्त्याचेर जरूर कळयात. तो पर्यंत नमस्कार.